आता एक हांवें क्वेश्चन घाल्लो. एक क्वेश्चनान हांवें मंत्र्याक विचारलेलें whether the government is aware that India is rated as the third most polluted country in the world बी म्हणून. मंत्री सारको तसो दोतोर विली भशेन सारको तो तितल्याकूच उतर नो सर म्हणटा तो. Whether there is an increase in pollution levels in the last 10 years? No sir, in view of आता भाशा पडते हांव भाशेचेर येता. भाशेच्या हाजें अर्थ कितें जाता स्पिकर सर? अर्थ असो जाता की गोंयांत पोल्युशन म्हणटे ना आनी गोंयांत पोल्युशन वाडूंक ना. आतां आमकां सगळ्यांक खबर आहा की पॉप्युलेशन वाडलां, गाडयो वाडल्या, सगळें वाडलां आनी पोल्युशनूय वाडलां, पूण सरकार तो कसोच एडमीट करपाक तयार ना. आतां हाका हें डिनायल काय हें इग्नोरन्स काय हें एरोगन्स हें कितें हें कशाय भशेन आमच्यान म्हणूं येता. पूण बाय ऑन द होल this is dangerous, especially when there is data that there is pollution.